श्री हरिगुरुभ्यो नमः. वेदव्यासालय विशेष वैभव श्री संस्थान काशीमठाधीशांत ताणे अनुग्रह करून घेवन काशीमठाधीशांक गेले हस्तगत जावन घेवन आमकां समाजाक ज्ञान अभय दिता सुचो देव. मंदस्मित मनोहारी सुंदरानन माधव ज्ञानाभय प्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो अशी आमगेले काशीमठ संस्थान प्रारंभ आयतून घेवन द्वितीय यतिवर्य केशवेंद्र स्वामीक काशींत मूल मठांत ते पंचगंगा तीर्थ गंगा यमुना सरस्वती धूतपापा सूर्यकिरणा अशी पंचगंगा तीर्थांत दिवस स्वाम्यान स्नान करताना केशवन स्वाम्याले हस्ताक हाताक लागील तसलो मेळ्ळल तसलो देव तसले देवाक भारी चंद तागेलें हसिवन आशिल्लें तोंड मंदस्मित मनोहारी सुंदर आनंद माधव चंद तोंड आशिल्लें तसलें तें देवाक स्वाम्यान तत्काल माथ्यार घेवन स्नान केल्लें आनीक संस्थानांत पट्टा देव जावन घेवन प्रधान आराध्य मूर्ती जावन घेवन तागेलें आराधन प्रारंभ केली. बहुशः प्रपंचांत वेदव्यास प्रधान जावन घेवन एक आगमोक्त प्रकारान पूजन जावचें आसल्यार आमगेले काशीमठ संस्थानांत तशें केशवेंद्र स्वामी नंतर सर्व महामहिम यतिवर्यां ताका आपोवन घेवन मोगान भक्तीन श्रद्धेन भयान पूज करून आराधन करून आयलीं. तसोच देव चातुर्मासा वेळाक सर्वालंकार भूषीत जावन घेवन महासिंहासनार आसता. मंगळूराची एक विशेषता कसलें म्हळ्यार कालप्रवाहांत सकी जालेलें एक चड उणें आमगेले सुधींती स्वाम्याले हस्तान हांगाची ते देवान सिंहासनारूढ जावन घेवन तकलेची संस्थान आराध्य मूर्ती सर्व स्वाम्या लत्तान तशींची संयमेंती स्वाम्यान आसून घेवन तांणी समेत जावन घेवन ते देवा सिंहासनारोहण जाल्लेलें एक स्थान एक भाग्य आमकां गत आसना. आमगेले आशिल्लें मोल आमगेले बुद्धीक दास सांगता ती मंगनकय्य माणिक्य दंते हांगू हिंगू वडे दितंते म्हूण तशी आमकां एक भाग्य हे मंगळापुरान देवान दिलां. इतिहासांत कळ्ळारी तशींची प्रत्येक विशय हांगा विशेष एक भाग्यान चलता म्हळ्यार आतां दिसता एके कडेन सगळीं खोंडिताना हें करता सगळं मस्त निधी सगळं मेळटा म्हणटाना एक हांगा समृद्धी जावन आशिल्ली एक भूमी ही असले भुमींत आमी लेखन अशें सगळं देवाल वैभव करून घेता. तसले वीर व्यंकटेशाल प्रतिश्ठा 10 वर्स जालें म्हळ्यार एक इतिहासू संयमेंती स्वाम्यान आश्रम घेवन 20 वर्स जालें म्हण इतिहासू तांकां निज जिवनांत एक 40 वर्स जन्मदिवस जाल्लो म्हळ्यार एक विशेष पर्व काल अशें सगळें ओट्टू मेळ घेवन आमगेले मंगळूरांत शुभकृत नांव संवत्सरा चातुर्मासो चलता आस देव सिंहासना बैसून घेवन तागे दर्शन भक्तवर्य भक्तजन भक्त समूह गांवचे परगांवचे पुरा येवन घेवन तागे दर्शन घेवन पुनीत जाता आसती धन्यता पावता आसती. आमगेल देव तो म्हळ्यार एक मोग आमगेल स्वाम्यान आमगेल खातीर त्रिकाल पूज सर्वत्र सगळी भारतां भोंवताना सगळे समाजा बर जावं का म्हळ्यार एक प्रार्थना दवरून पूज करता एक देव संस्थानांत व्यास रघुपती नरसिंह असले देव आमगेल्या गांवांत वैभवान सर्व चलता आस. त्या वेळाक चातुर्मासा 32 दिसाक सुकृतीन सावन पुण्यतिथी दिवसाक ताका काण घेवन अभिषेक सगळें जाला. आतां चातुर्मासाचे एक अंतीम लग्गी दिवस येताना दिपावळी व्हड एक पर्व काल दसरा दिवाळी म्हूण सांगतात तसलें एक व्हड दिसाक मठांत पुर्तुगून एक चोलन येयलें देवाक तैलाभिषेक सकाळीं त्या नंतर मध्यान कालांत विशेष लघुविष्णुकी कनकाभिषेकी पौमानकी हें सगळें एक चलचस प्रधान देव तो ताका एक अभिषेक जाताना आमगेले मंगळूरा आशिल्लें कितलें घर आसा ती कशी म्हळ्यार देवस्थानांत एक सगळी सेन्सस आसा म्हणटाना तांकां सगळ्यांक एक हें संदेश पावका आनी प्रती घरकड दुखून घेवन आमी एक सेवा केल्ली म्हळ्यार एक संतोश जावंक आनी एक दिवस आमी ते मुर्तीक ते देवाक एक पवमान कलश कोरका म्हूण सांगल्यार अवकाश ना. म्हळ्यार त्या मुर्तीकच प्रधान वेदव्यासाकच त्या दिवस अभिषेक जावचो
नित्या मोठा अभिषेक जाता ताकाची जलारीचे एक प्रधान पट्टा देवा काण अभिषेक म्हणलेले एक विशेषता तसल ते पट्टा देवाक अभिषेक जाताना आमगेले मंगळुरा आशिल्ल्यांनी प्रत्येक घरच्यांनी आमगेल देव तो म्हणजे मोगांनी प्रत्येकल्यानी एक पवमान सेवा करूयेत हें एक आमकां अवकाश न्ही जाल्यार आशिर्वाद रुपार स्वाम्यान एक संदेश दिला कोरयेत म्हूण थोडे कोरच्याक आमकां कळ्ळी न्ही जाल्यार कसन तें म्हळ्यार कळ्ळी जावच्यानच म्हळ्यार खातीर दिपावळी म्हळ्यार 24 तारीखे जावचें ताचे फुडें 22 तारीख भितरी प्रत्येक घरा दुखून घेवन हें जल्वें न्ही जाल्यार आमी सेवा केल्ली न्ही जाल्यार कोरका न्ही जाल्यार तें आमी सांगलां म्हळ्यार तसलें एक जावं तशें जावका तसलें एक वेवस्थीत जावन घेवन जावका म्हळ्यार इच्छेना एक संदेश दिता आसा ती देवस्थानांत दिनकर कामत तांगेलें नांव दिवयेत हर घरांत प्रत्येक घरा दुखून एक सेवा देवाक पावचे उद्देश ह्यो त्या दिसाक 300 रुपये ताका काणीक म्हूण दवरल्या त्या दिवस प्रसादा वेवस्था तशेंच देवाक एक तेल्ला अभिषेक जाल्लो तें जाल्यार एक प्रसाद रुपार सगळें दिवका की म्हूण सगळो प्रयत्न चलता आसा अशें वेवस्थीत जावन चलतना अभिषेक जाताना पुराय जाणां ते पयसून पळोवन घेवन दोळ्यान निलोवन घेवन की आमगेले कशें की नम्रकंदरो नोमी श्रद्धया चित्तवक्रतां नाशयाशुमी म्हूण घेवन आमगेले मलगड स्वामी सुधींद्र स्वाम्यांनी भजन करून दिल्या तशी बादरायणा पालया प्रभू म्हूण सांगून घेवन उद्धर योगेंद्र दयया म्हूण सांगून घेवन तशें आमगेले कसेकीचें एक कसलेचें एक सप्तजन्म कदम सुरू पाप सगळें दूर जाता म्हण पवमान अभिषेका विशयांत हेचे माध्यमां दुखून घेवन एक माहिती सुरवें दिल्ली बहुशा हांव ती सेवा कोरून नाशा पुरो जाल्यार हें एक विशेष सहस्र अष्टोत्तर सहस्र 1000 वयर 8 कलश एक देवाक एक पवमान अभिषेक जावका म्हळ्यार एक संकल्प न्ही जाल्यार एक विचार मना येवन घेवन हें करचें हाका अनुमत स्वाम्यान मेळ्ळ्या दुखून आमगेलें भाग्य अकस्मात स्वाम्यान तें नाका जायच ना म्हूण कांय पण सांगिल्लें जाल्यार आमकां कोर अवकाश मेळनाशिल्लो जाल्यार ही विनंती दवरल्याक स्वाम्यान संतोशान वय जेवो प्रत्येक घरा दुखून आमी आमगेल्या देवाक सेवा केल्ली म्हण तशें जेवो प्रत्येक घराक आमगेल्या देवाक तीर्थ पावो प्रत्येक घर कडेन आमगेले प्रत्येकल्यान येवन देवाक दर्शन घेतलें म्हूण जेवो म्हूण सगळो एक व्हड एक मन करून घेवन स्वाम्यान अनुग्रह केला हरिगुरू कृपा जेवच्याक एक वाट ओपन करून दिल्या तें उपयोग करून घेवचें कोणी कसले कारणार आमचे विशय कळ्ळें आशिल्लो म्हूण तशें जावचें ना कशी साहचर्य की अनुकूल कशें की तशी जन आमगे वॉलंटियर्स आमी देवस्थानां दुखून की तुमगेले संपर्क करूं पुरो ती न्ही जाल्यार तुमगे सगळां लेगीत देवस्थानांत ते नंबर आसा थोडे दिनकर कामत ताका आपोवन घेवन फोन करून घेवन नवे देवस्थानां येवन घेवन जाल्यार संगीत 22 तारीख संजे भितरी ताजें कोणा सेवा करूस की तांणी मंगळूर शहरच्या एक प्रत्येक अवकाश स्पेशल कशें की म्हणटा न्हय वेव्हारां दिपावळी ऑफर आनी एक सगळें आसा तशें आमकां एक ऑफर न्ही आमकां एक अवकाश भाग्य भविश्या आमगेलें एक भाग्य उदय जालें म्हणलें एकल्यार अडना कशें जालें म्हणल्यार आमी निमगेलें स्वाम्यान तें जायत म्हणलें थोडें स्वाम्यान जाय नाका म्हणलें जाल्यार खंडीत आमकां तसलें एक अवकाश मेळना थोडें स्वाम्यान एक चिंतनान तूं सांगिल्लें कशें म्हळ्यार प्रती घरा दुखून जाल्लें म्हणटा प्रत्येकल्याक आमगेलो देव तो म्हळ्यार एक मोग येवका प्रीत येता इत्याक कोण देव तो म्हळ्यार आमगेले केशवेंद्र यादवेंद्र देवेंद्र माधवेंद्र सगळो महा यतिवर्य देवा पळयलें तसलें स्वामी राघवेंद्र स्वामी श्री राघवेंद्र येते पंगव सुप्रसन्न म्हूण तस्सल स्वाम्यान पूज केलेलो देव तो प्रत्येक स्वाम्यान त्या देवा माते घेवन घेवन दवर घेवन कंगे स्नान केलेलो देव तो असलें हें सगळें एक महामहीम आशिल्लें मात्र न्हय आमी लेखला पोरो आमगेले इश्टार्थ दिवं देव तो तसलें देवाक एक सेवा करच्याक एक अवसर मेळ्ळा आमी हाचे उपयोग करून घेवचे देवाला प्रार्थना करची आमकां त्या कारणान येवचें जायना हें कारणान येवचें जायना कसलेची कारण सांगन अशी सेवा अर्पण करच्याक मन करचें ताकाय देवाल दय जेवो स्वामी कृपास जेवो आमगेल समाजांत आमगेल संस्थान आराध्य देव आमगेल धर्मपिठाचे आराध्य देव आमगेल खातीर सगळेची समाजाच्या आबाल वृद्धा खातीर काशी मठ संस्थानाचे शिश्यवर्ग त्यायनेची स्वाम्याला आशिर्वाद अंबर जाल्यार परकी आसा ती तांकां सगळ्यांक जाल्यार देवान बरी जेवका देवान अनुग्रह कोरका म्हूण घेवन
पूजन करता तसं एकमात्र स्थान म्हळ्यार काशी मठ संस्थानां स्वाम्यान पूजा करची. आमकां आतां जे महिमा नाजाल्यार गरिमा म्हणटा ते आमकां गोतनाशें आसा पुरो मन हावेल्यार बरें. आमी वचून मठा देवा पांयपणी जाल्यार मठा देवालो अनुग्रह सगळा जावका म्हणून स्वामी प्रार्थना करतात हें अर्थ जावका अशी हाका एक अवकाश मेळ्ळा. सगळ्यांक हे शुभकृत नांव संवत्सरा दिपावळीचे शुभाशय कसं म्हळ्यार देवाल सेवा करुया, गुरूल सेवा करुया, आमगेलें जीवन धन्य धन्य जावं शेवो ಏನು ಸುಖವೋ ರಂಗ ಎಂತ ಸುಖವೋ म्हूण सांगता ती तशी तुगेलें सेवा करचें भाग्य दी देवा दासन माडिको येन्ना म्हूण आमी देवाला मागता ती. हें सगळें हें अक्षरशः जावं तशी देवाले स्वाम्याल दया विशेष जावन घेवन गुरू परंपरेचे सर्व गुरुवरंग्या पर्यां गेले आशिर्वाद अनुग्रह आमगेले हे मंगळूर शहरांत प्रति घरकडे प्रति जनाक आबाल वृद्धांक आसता जावका म्हूण पुनः प्रार्थना करताची हें दोन उतर